संतान पेरेरा, हांव ट्रेजरर GSAI गोवन सीमेन एसोसिएशनाचो. आतां 2012 आमगेलो जे रिटायर्ड सीफेरर आहाय तांकां फ्रँकान सांगिल्लें आमकां 200 रुपया मेळटाले तांकां. आनी जेन्ना आमी 2012 आमगेलें एसोसिएशन आमी एस्टेब्लिश केलें तेन्ना आमगेलो सरकाराक, तेन्ना काँग्रेस सरकार आसलो 12 पयलें, की आमगेली जी सीमेन आहाय तांकां कितें तरी एक स्कीम करय म्हूण. आनी जेन्ना BJP येयल्लो आनी पारेकर CM जालो तेन्ना एक आमकां स्कीम केलोली 500 तेणी आमकां हे स्किमीक दिल्ले 2500. आतां ही स्कीम जायत पाटी मोदें बंद पडली आनी मागीर आमी सरकारा बरें परतून वयताय मागपाक रिन्यू कर म्हूण. आनी अशें कोन्न कोन्न आतां नियरली अरावंड 14 years जालीं. आतां ही स्कीम परतून तेजो इनवॅलीड जातली. आनी म्हाका सुद्दां जायते हेच्या पयलें जेन्ना असेंब्ली जाता तेन्ना जायते MLA हो इश्यू रेज कोताय की जी सीफेररांक गेली स्कीम आहा ती पर्मनंट कोच म्हूण. आतां लास्ट इयर जेन्ना आमगेलो मॅरिटायम डे आसलो तेन्ना प्रमोद सावंत जो आमगेलो चीफ मिनिस्टर आहा तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्लें की ही स्कीम आहा ती पर्मनंट कोतले म्हूण. जेन्ना पयर आतां 6th March आमगेली असेंब्ली जाल्या थिंगा म्हाका सुद्दां आनी एक MLAनूय हो इश्यू काडला. म्हाका सुद्दां कुट्रे MLA आज ही MLAकूय एप्रिशिएट करपाक हेंच दिसता म्हणजे रिलक्टंट इशे, कित्याक आमकां कावण्या भाशेन कोताय म्हणजे गेल म्हणटरीची रिन्यू कोताय कावण्या शीत गायिल्ल्या भाशेन कोताय. सो सरकारान एक पावटी म्हणजे आतां इलेक्शन आहा परतून तुमी तशें कोतले परतून एक पावटी आमकां मिसलीड करपाक ट्राय कोतले. हे भाशेन करपाक जायना. आमगेलो डिमांड आतां 15 वर्सां जातली. सो जात जाल्यार हांव CMाक मागोता आनी रुलींग आहाय तांकां ऑपोजिशनाकूय तुमी ही जी स्कीम आहा सीफेररांक गेली ती रिटायर्ड सीफेररांक सो ती आमगेली पर्मनंट कोच म्हणून आमगेलो डिमांड आहा. आमगेली सीफेरर वेलफेअर फंड सोसायटी ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम फॉर 75 years जो 1 लाख आहा तो आमगेलो एक डिमांड आहा. जे 75 एंड एबो आहाय तांकां सगळ्यांक ही स्कीम तेणी एप्लिकेबल कोच म्हूण जावं 80 years वा 90 एबो आहा 75 तेच भाशेन तेंगे विडोसांक तेच भाशेन जे 12,500 मेमाचे एक्स ग्रेशा 12,500 मेळटाले ते वन टायम तेणी सेटलमेंट केलो. पूण जायत तारवटी ते पयशे ते ओदान घेवनाय. सो तेंकाय ते तुमी पयशे पेमेंट कोच म्हूण. तिसरो आमगेलो जो आमगेले तारवटी भावांक जे वर्किंग सीफेरर्स आहाय तांकां ज्यो सीफेरर्स एन्युटी फंड स्कीम आनी सीफेरर्स ग्रॅच्युटी फंड स्कीम हे दोन स्किमो ऑलरेडी आमगेले गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान इंट्रोड्यूस केलो आहाय. त्यो जात तितू बेगीन तेणी इम्प्लिमेंट कोच म्हूण हे तारवड्या बेनिफिटा पासून. आनी ही दुसऱ्या लास्ट आतां आमगेलो प्रपोजल आमगे गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन जो सीफेरर्स वेलफेअर पेन्शन स्कीम आहा ती जावं रिटायर्ड ऑफ विडोसांक जे ओल्ड एज हजार मेळटाय ती आमकां लास्ट आमगेले सीफेरर्स डे ऑन द 25 June 2025 दोतोर प्रमोद सावंत आमगे चीफ गेस्ट आसलो आनी हेरूय डिग्निटरीज आसले. तेणें आमकां सगळ्या लोकां मदें एश्युरन्स दिली ही स्कीम आहा ती तुमगेली पर्मनंट कोतो म्हूण.